नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। बेकायदेशीर रितीन डिले कंडोन केल्ल्या मायनिंग लिजींनी 20 डिसेंबर मेरेन डॉक्युमेंट दिवचे। खण खात्यान 42 लिजींक काडल्यो नोटीशी, ना जाल्यार प्राथमीक जापेचेर खात्या लायतले केशीचो निकाल। इंजिनियर मारपेट केशींत आमदार मिकी दोशी पूण सुटलो। अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचो मिकीचेर दोशी म्हूण शिक्को, मात बारीक सारीक इजा केली म्हूण लायले मवाळ कलम, शिटकावणी दिवन सोडलो। दिल्लींत बसून गोंयचो मायनिंग प्रश्न सोडप कमिटीक शक्य ना। मुख्यमंत्री पर्रीकाराची खर प्रतिक्रिया, मात बेकायदेशीर गजाली बंद जाल्याशिवाय मायनिंग चालू करूंक दिवचो ना, केलें स्पष्ट। आनी बांबोळे मेडिकलांत नवे इंटेन्सिव्ह केअर युनिट, सीटी स्कॅन आनी बायोमेडिकल कोयरावेलो युनिट सुरू। मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या वाडदिसा निमतान मेडिकलांत नव्यो सुविधा। खबरो विस्तारान। बेकायदेशीर रितीन डिले कंडोन केल्ल्या मायनिंग लिजींनी 20 डिसेंबर मेरेन संबंधीत डॉक्युमेंट सादर करचे अशी नोटीस खण खात्यान 42 लिजींक काडल्या। तांचे लिजाचे डिले बेकायदेशीर रितीन कंडोन केल्यात म्हूण खण खात्यान तांकां सप्टेंबरांत नोटीशी काडिल्ल्यो आनी तांकां मिनेरांनी जाप दिल्ली। इतले मजगतीं आपल्याक लिजा भायर मायनिंग केलें म्हूण फायन भरपाक लायिल्ल्यान मिनेर हरीश मेलवानीन खण संचालकाचे आड कोर्टाच्या अवमानाची याचिका घाल्या। खण आणि जिओलॉजी खात्यान बिरेस्ताराक कंडोनेशन दिल्ल्या 42 लीजवाल्यांक नोटीशी धाडल्यात। या पयलीं 13 सप्टेंबराक ह्या सगळ्या लीजवाल्यांक कारणां दाखया नोटीस धाडून बेकायदेशीर कंडोनेशना खातीर कारवाय कित्याक करची न्ही, तशेंच लीज कित्याक रद्द करची न्ही हाची कारणां दिवपाक सांगिल्लें। नव्या नोटीशींनी म्हणलां, सप्टेंबरात धाडिल्ले नोटीशीक 10 ऑक्टोबर 25 ऑक्टोबराक जापो। 20 डिसेंबर मेरेन लिजींनी खण खात्याक दिवची लेखी जाप। जापे बरोबर खात्याक दिवचे संबंधीत डॉक्युमेंट। लिजींनी डॉक्युमेंट दिले ना जाल्यार लिजी तांचे प्राथमीक जापेचेर ठाम आसात अशें धरतले। कारणां दाखय नोटीशींचेर आनीक संद दियनासतना निकाल। 20 डिसेंबर मेरेन ह्या नोटीसींक जाप दिवपाची आसा। लीजवाल्यांनी तो मेरेन जाप दिली ना जाल्यार तांकां कांयच सांगपाचें ना अशें मानून निर्णय घेतल्याची शिटकावणी ह्या नोटीसीन दिल्या। इतल्या मजगतीं हरीश मेलवानी ह्या लीजवाल्यान खण खात्या आड कोर्टान अवमान याचिका घाल्या। लिजी भायर अतिक्रमण केलां म्हूण खण खात्यान मेलवानीक दंड घाला। हो दंड आपूण भरचो ना अशें मेलवानीन सांगलें। स्पश्टीकरण ताणें दिलां पळय, तातूंत ताणें लिंक केलां म्हजे रिन्युअल केसीक। पूण हाजेर साफ कळोन येता की हे स्वताचें अंडरटेकींग कोर्टाक दिलें तें मानिना आनी वयल्यान जे पळय रिन्युअल म्हाजें ड्यू आशिल्लें तें तो आटकोवंक सोदता आनी ते कॉलॅप्साक आपूण इन्क्रोचमेंट करून एक निमित्त करता ते रिन्युअल हॉल्ट करपाक। ही सगळी गोश्टी आतां हांव CECकूय धाडटलो आनी फुडें अपिली करतलो आनी सुप्रीम कोर्टांनी दाखयतलो की हे लोक कशे घुणयता आनी कशें कितें मॅस चल्ला आनी कशें आपली तिळक काडटा लोकांचेर। रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी, प्रुडंटा खातीर। इंजिनियर मारपेट केशींत आमदार मिकी दोशी पूण सुटलो। बिरेस्तारा मडगांवच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयानूय ताचेर दोशी म्हूण शिक्को मारलो, मात कलम बदलून IPCचे 323 कलमा प्रमाण ताका बारीक सारीक इजा केली म्हूण गुन्यांवकार थारायला। हे फुडें असली गजाल करची न्ही अशी शिटकावणी दिवन कोर्टान मिकीक सोडलो। आपल्याक न्यायपालिकेचेर विश्वास आसा आनी न्याय मेळटलो म्हूण आस्त आशिल्ली अशें मिकी म्हणटा। हे केशींत मिकीक सुरवेक वर्साची कादय पडिल्ली। 20 खात्याचो ज्युनियर इंजिनियर कपिल नाटेकाराक मारपेट केल्ल्याच्या आरोपावयल्यान नुवेचो आमदार मिकी पाशेकूक मडगांवां पयलो वर्ग न्यायालयान 1 वर्साची कादय फर्मायिल्ली। मिकीन अपील केले तेन्ना सहाय्यक सत्र न्यायाधीशान ही शिक्षा कमी करून 6 म्हयने केल्ली। ह्या निर्णया आड केल्ल्या अपिलाचेर दक्षिण गोंयची अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजया पळान बिरेस्तारा निकाल दिलो। Revision court has in fact upheld the conviction but then converted the substantial section under which he was convicted for 353 to 323 of IPC, and we were heard on the point of sentence
And after hearing on the point of sentence, I had also argued that he will be released on under Probation of Offenders Act. Court has released him under Section 3 of Probation of Offenders Act under admonition with the direction that he should not repeat such acts further. I always have trust in policy and there's faith ahead. I'm happy with whatever. मडगांवच्यान प्रुडंटा खातीर प्रतीक परब. दिल्लीत बसून खंयचेय कमिटीक गोंयचो मायनिंग प्रस्न सोडप शक्य ना अशी खर प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान उक्तायल्या. फक्त गोंय सरकारूच हो प्रस्न सोडवंक शकता आनी कोणाकूच तें शक्य ना. मात सगळ्यो बेकायदेशीर गजाली बंद जाल्या शिवाय मायनिंग चालू करूंक दिवचो ना अशेंय मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. मुख्यमंत्री पर्रीकारान बिरेस्ताराक 56वा वाडदीस मनयलो. The Supreme Court is a different matter. As far as state government is concerned, unless we are convinced that everything is proper, we are not allowing to start the mine. That we are very clear. आमचो फक्त भितर एकूच हें आसा. A panel working from Delhi cannot solve Goa's problem. This is, I am saying loud and clear. People sitting in air-conditioned offices does not understand the problem faced by people staying in Netrawali. राष्ट्रीय राजकारणात वचपाची शक्यताय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान न्हयकारूंक ना. मात सध्या तरी म्हाका गोंयांतूच काम करपाचें आसा अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. So I want to tell the media and people of Goa that my term is 5 years, not 9 months. So let me deliver over a period of 5 years. You will understand the trend after at least 1 or 2 years. In 9 months I can set the trend. I can't do everything in 9 months. In 2 years probably I will be doing a lot of things. In 1 year I will be doing 40-50% of the things. So you have to give that time for any government because they are elected for 5 years. मायनिंगाचेर पुराय नियंत्रण दवरपी नेम राज्य सरकारान तयार केल्या उपरांतूच मायनिंग चालू करपाक परवानगी दिवची असो अहवाल सुप्रीम कोर्टान नेमिल्ल्या उच्चाधिकार समितीन कोर्टाक दिला. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी चलचित्र खबराकार तुळशीदास च्यारी. घेऊ एक विसव.